एजेकिएल dak-velichem वापर चॅप्टर 15 सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता dak-velichem lankudd रानांतल्या एका झाडाच्या khandeachea लांकडा पोरोस कशें ओदीक बरें? ताचें लांकुड कितेंय तरी करूंक उपकारता? वस्तू लांबोवपाच्यो खुंट्यो त्या लांकडाच्यो कोत्तात काय? हें पळय, जळो कसो उज्याक घाल्लें आसा. ताचीं दोनूय तोंकां उज्यान लासतात आनी मदल्या कुडक्याचो जाता कोळसो. आतां कित्याक म्हूण तें उपकारता? आख्खें आसलें तेन्ना ताचें कितेंच करूंक जायनासलें. आतां उज्यान लासन वेतोच आनी ताचें कोळचें जातोच आनी कित्याक म्हूण उपकारतलें तें? म्हणटोच सर्वेस्पर देव अशें सांगता, रानांतल्या झाडां मोदें dak-velichem लांकूड जशें हांवें जळो कसो उज्यान लासूंक उडयलें, तशें हांव जेरुसलेमांत रावतल्यांक कोत्तलों. तांचे विरुद्ध उठून तांकां फुडो कोत्तलों. एका उज्यांतलीं तीं सुटलीं जायत तरी उजोच तांकां गिरासतलो. आनी जेन्ना तांचे विरुद्ध उठून हांव तांकां फुडो कोत्तलों तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतलें. तांच्या अविस्वाशीपणा पासत देशाचें हांव कोत्तलों ओरोणें. उलयता तो सर्वेस्पर देव.